एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जातले ऑनलाईन। आता बांधकामाची परवानगी घेवपाक मेळटली ऑनलाईन। श्रीफळ दर्या कोपले उपरांत शापोराच्या नुस्तेकारांचो मोसम जालो सुरू। नुस्तेमारी खातीर शापोराचे नुस्तेकार दर्यांत देवपाचे तयारेत। अशें असले तरी तांच्या खातीर व्यवस्थित जेटी नाशिल्ल्याच्यो आसात कागाळी। कोरोनाच्या काळात रक्षाबंधना निमतान पळोवपाक मेळ्ळे कांय वेगळे सामाजीक आयाम। रक्ताच्या नात्याचे पलतडी वचून शेजाऱ्यांक बांदल्यो भयणींनी राखयो, जाल्यार चायना मेड राखयो विकचे नात म्हूण पसरकारांनी घडयले देशभक्तीचे दर्शन। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भारतांतल्या कोरोना व्हायरस केशींचो आंकडो 18,03,000 वयर पावला। एकाच दिसांत 52,000 केसींची नोंद जाल्या। 2 ऑगस्टा मेरेन 2 कोटी परस चड लोकांची सॅम्पलां तपासल्यात आनी ते बाबतीत एक बरी बातमी आसा। ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान काडिल्ल्या कोविड-19च्या वासिनान पयलो आनी दुसरो पावंडो गाठला आनी कोव्हॅक्सिन ह्या वासिनाची पयल्या पावंड्यार ट्रायल जाल्या। कोव्हॅक्सिनाची पहिल्या पावंड्यावेली चाचणी रोहतकच्या PGIMSत जाल्या। 17 जुलैक जाल्ले हे चाचणी प्रक्रियेत सुमार 50 लोकांनी स्वताचे इत्सेन वांटो घेतलो। भारतभर सुमार 50 जाणांक ही लस दिली आनी ताचो परिणाम उर्बेभरीत आशिल्ल्याचे व्हॅक्सिन ट्रायल टीमीच्या दोतोर सविता वर्मान सांगले। गोंयच्या रेडकार हॉस्पिटलांतय पयल्या पावंड्यावेली कोव्हॅक्सिनाची टेस्ट चालू आसा। ऑक्सफर्ड विद्यापीठान विकसीत केल्ल्या पुणेच्या सेरम इन्स्टिट्यूटाक कोविड-19ची दुसऱ्या आनी तिसऱ्या टप्प्यावेली चाचणी करपाक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियान 5वो बावटो दाखयला। थारिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण 4 सप्तकांनी 2 खेपे डोस दितले। पयले दिसा पयल्या डोसाचेर जाल्यार 29 तारखेक डोस आनी ताचे रोगप्रतिकारक शक्तीचो अदमास घेतले अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलें। भारतांत एकाच दिसात 52,972 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या। फाटले 24 वरां भितर 771 मरणांची नोंद जाल्यार 40,574 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा। आता मेरेन भारतांत 18,03,695 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या। एक्टिव्ह केसींनी 5,79,000 लाखांचो आंकडो हुंपला। 38,135 मरणांची नोंद जाल्यार 11,86,203 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद मेळटा। कोरोनान जाम करून सोडलेली ही 5 राज्यां। महाराष्ट्रांतलो आंकडो 4,41,000 वयर पावला। तामिळनाडून 2,57,000 पेशंट नोंदयल्यात। आंध्र प्रदेशात होच आंकडो 1,58,000 पावला। दिल्लीचो आंकडो 1,37,000 जाला आनी कर्नाटकात 1,34,000 लोक कोरोना पिडेस्त जाल्यात। संवसारांतले परिस्थितीचेर नदर मारली जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात कोविड-19च्या केसींनी 2 लाखांचो आंकडो हुंपला। एकूण केसी 1,82,00,000 वयर पावल्यात। 6,93,000 पेशंटांक मरण येयलां जाल्यार 1,14,00,000 लोक डिस्चार्ज मेळिल्ल्यान बरे जावन घरा गेल्यात। आनी संवसारांतले हे 5 अशे देश जातून कोरोनान खवदळ घातला। USAचो आंकडो 45,23,000 वयर पावला। ब्राझीलांतल्यो केसी 26,62,000 पावल्यात। तिसरे सुवातेर अजूनय आसा तो आमचो भारत। भारतांतल्यो केसी 18 लाखांचेर पावल्यात। रशियात 8,50,000 लोकांक बाधा जाल्या जाल्यार सावथ आफ्रिकेन 5 लाखांचो आंकडो हुंपला। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। कोरोनाच्या केशींनी वाड जायत चल्ल्या। कोरोनाचेर वॅक्सिनां सोदपाचे यत्न चालू आशिल्ल्यान थोडीशी आस्तय दाखोवपी वातावरण आसा, तरीकय लोकां मदलो भंय अजून वचूंक ना। प्लाझ्मा थेरपीचो वापर गोंयांत सुरू जाला आनी 2 पेशंटांचेर प्लाझ्मा थेरपीची ट्रीटमेंटय चालू आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा ही माहिती दिली। प्लाझ्मा थेरपी स्टार्ट केली। हांव एक्चुअली कॉंग्रॅच्युलेट करता आवर टोटल हेल्थ टीम। ओके, दे स्टार्टेड एंड इट सक्सेसफुली इट इज गिवन फॉर द 2 पेशंट्स एंड दे आर रिकवरिंग। सरकारान पुरायेन आडनदर केल्या अशें म्हणत थळावे लोक उपोशणाक बसल्या उपरांत मांगोर हिल कंटेनमेंट झोनांत बोवाळ जालो। परिस्थिती आटापात हाडपा खातीर पुलिसांक हाडचे पडले। वॉर्डाचो नगरसेवक सैफुल्ला खानाक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। आमी जो उपास सर्जनाचेर बसलेले कित्याक लागून जे आमकां बाबा हांगा जे मांगूरकारांक
कितें तरी बरें मेळपा जाय बरें पावपा जाय अशें म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां जें आसा ते आमचे लोक मांगुरकार आसात तांकां रियली त्रास जाल्ले आसा ताका लागून आमी बसलेलीं आसा. आनी हांव मागता की जे गव्हर्मेंटान आमकां जें जाय गरजेचें आसा तेजेर आमकां पूर्ण करपाचें हें मागता. आमी परतून आतां मडगांव कलेक्टरा कडेन वयतात. सो त्या भाशेन आमकां आयज बूक हाडटा बसले थंयच्यान हेला. तुमी जाणा आसतले कशे त्रास जाल्ले आसा ते. बाळ्ळीच्या वेळीप वाड्यार 11 जाण कोरोना पॉझिटिव्ह दिसून येयले. कोरोनाची बाधा जाल्लो एकलो वेर्णेच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत काम करतालो. पयर आमगे एक पेशंट मेळ्ळो तो वेर्णा कामां वयतालो तेजे सरावंडिंगां मागीर एक भुरगो मेळ्ळो. पूण काल जेन्ना टेस्ट केले आमगे एक फॅमिली संपूर्ण टेस्ट केलेली तांकां 10 टेस्ट केले तितून 9 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेजे कारणान मागीर हांवें मामलेदाराक फोन केलो, कलेक्टराक फोन केलो आनी डेप्युटी CMाकय फोन केलो. तेमी सांगलें म्हाका आज जे टेस्ट करतले तेजेर अवलंबून सगळें आसतलें. कित्याक आज जर आनी वाडलें जाल्यार तो कंटेनमेंट झोन जातलो नाल्यार रिस्ट्रिक्टेड एरिया करया म्हणून सांगलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि श्याम चारी. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभाग आता ऑनलाईन झाला. लोकांनी बांधकामाची परवानगी खातीर आता ऑनलाईन अर्ज करू येतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि TCP मंत्री बाबू कवळेकारान सोमारा जाहीर केले. हातूंतल्यान कामाक गती मेळटली अशें तांचें मत. तशेंच मोबायल टावरांचे कनेक्टिव्हिटीचो विशय लेगीत ह्या म्हयन्या भितर सोडयतले अशें ताणें सांगलें. बांदकामा खातीर ऑनलायन अर्ज दिवपाची व्यवस्था केले बद्दल मुख्यमंत्र्यान TCP मंत्र्याक येवकार दिला. 3 म्हयन्या खातीर ताची ट्रायल जातली. आयज जी आमी सुरवात केल्या त्या सुरवाती वयल्यानच आमकां हे आयज गोंयकारांक सगळ्यांक आमच्या इज ऑफ बिजनस म्हळ्यार कसलेंय जेन्ना सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग युनीट जर आमी घालतले तर तांकां कसलोच पावटी पडची न्ही. TCP मिनिस्टर ह्या नात्यान हांव म्हणजे दोनूय CTP आनी एंटायर टिमीक हांव तांकां शाबासकी दिता, परवी दिता की तेमी ताबडतोब हे आमच्या शॉर्ट पिरियडा भितर ही ऑनलायन सगळें लागू केल्लें आसा. आनी आयज आमकां 30 जुलाय त्या नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा. आनी फाल्यां साकून जेन्ना आतां फॉर्मल जे आतां लॉन्च जाल्लें म्हणजे उद्घाटन जाल्लें आसा CMाचे हस्ते आतां हेजे फुडें जाल्लें आसा की पॉझिटिव्ह विचाराचे CM आमकां लाभिल्ले आसात. फुल्ल तेमी आपल्या डिपार्टमेंटाक काम करपाक आमकां फ्रिडम दिल्लें आसा. तुमच्या डिपार्टमेंटाक काम करता आसतना लोकांक कितें बरें आसतलें, लोकांक कितें सुविधा मेळटली, लोकांक कमीत कमी त्रासा भितरच्या कांय गजाली घडपाक जाय, लोकांक अननेसेसरी त्रास जावपाक जायना हें तेंचें स्ट्रक्चर आसा आनी ते आदाराचेर घडलेलें आसा. तेन्ना सगळ्या आमच्या टिमीक हांव ह्या नवीन ऑनलायनी खातीर परवी दिता. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हांच्यांनी आयच्या ऑनलायन आपले बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ही सिस्टम सुरू केल्या under the leadership of our town planning minister and deputy CM Mr. Chandrakant Urf Babu Kavekar. Both the chief town planner Matthew Rajesh dogoy hangasar asa in collaboration with our Goa Electronics Limited हांच्या बरोबर मेळून जो बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम खरोखरूच हांव तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. इनिशियल स्टेज इट इज फॉर द सिंगल ड्वेल हाऊस फॉर द इनिशियली फॉर 3 months ऑनलायन आनी ऑफलायन चालू उरतलें. ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाजी एक स्टेप फुडें म्हणपाक कांयच हरकत ना की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट 21 वर्सां खंय तरी फाटीं आशिल्लें तें एक स्टेप आतां फॉरवर्ड वचपाक लागलेलें आसा की राज्यांतल्या पुराय लोकांक नॉट फक्त ओन्ली इन द अर्बन एरिया बट इन द रुरल एरिया ऑल्सो दे कॅन अप्लाय ऑन द ऑनलायन अँड दे कॅन टेक द प्लॅन बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम. तांचो कोण इंजिनियर आर्किटेक्ट आसा तो आपल्या ऑफिसानूच बसून डायरेक्टली प्लॅन अप्रुवलाक मागतलो. वॉट एवर द थिंग्स टेक्निकल कितें जर क्रायटेरिया आसत दे विल इन्फॉर्म हिम. म्हणजे जो प्लॅन तांकां ऑफिसान येवन अप्रूव करपाक एकदां 3 म्हयने लागता ती गजाल आतां 3 ते 4 दिसांनीच जावपाक शकता. मोबायल टॉवर उबारपा खातीर परवानग्यो आनी नेटवर्काचो प्रश्न सोडोवपाचो म्हयने भितर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयभर कनेक्टिव्हिटीचो प्रश्न सतायता तो निकालात लागू येता अशी आस्ते ताणें उक्तायली. रिगार्डींग द कनेक्टिविटी ओके थोड्या दिसांनी म्हणजे आमी परमिशन्स आसा कदाचित ह्या एक 15 दिसाच्या भितर बऱ्याच जाणांनी टॉवरांक परमिशन्स मागला. त्या खुबश्या जाणांक टॉवरांक परमिशन दिवपाचें आसा. एक 15 दिसाच्या भितर बऱ्याच जाणांक परमिशनूय मेळटलें. आनी वन्स इट इज फायनलायज कारण एकदां आमी अप्रूवल
बाकी कोणाक त्रास पडचो न्ही म्हणजे एक कन्सर्न पेरंट डिपार्टमेंट ठरून ताज्या मार्फतूच गव्हर्मेंट ज्या ज्या जाग्याचेर गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा गव्हर्मेंटची जागा आसा एक रेंट फिक्स करून तांकां बाकीच्या कोणाच कडल्यान आनी वेगळी परमिशनां न घेता कनेक्टिविटीचो इशू सॉल्व करपा खातीर गव्हर्मेंट एक प्रोग्रेसीव स्टेप्स फुडें घेत आसा बट आय थिंक इट वील मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 15 days to 1 month हो प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान होलसेल फिश मार्केटाची सुवात नुस्तेमारी खात्याकडेन दिवपाचो निर्णय केला. केंद्र सरकारा कडल्या फंडांतल्यान ताची उदरगत करपाचो करार जावपाचो आसा. आमकां सुवात दिवची अशें म्हणत रापणकारांनी SGPDAच्या अध्यक्षाची भेट घेतली. हे बसकेक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय दोगूय हजर आसले. ती SIDC फंडाचे करपाक गेल्ली आनी तेजो एस्टिमेट जालो 18 CR. आतां आमी डिसायड केला आमकां एक प्रपोजल येयला फिशरीज डिपार्टमेंटासून ती लँड तांकां हँडओवर करपाक फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी अंडर सेंट्रल फंड ती करपाक डेव्हलप करपाक. सेंट्रल फंड अराउंड मॅक्झिमम 50 CR मेळटा तितले 60% सेंट्रल गव्हर्मेंट जाता एंड 40% स्टेट गव्हर्मेंटान घालपाक जाय. ते रापणकार येयले आनी आमकां एक थोडी सेपरेट टीम उडयले लोकल फिशरमॅनां दवरलो थिंगा आमी थोडी तांकां दितले आनी थोडी रापणकारांक दिवपाक ते एक डिमांड येयलो तेगेलो ते सांगिल्लो आमी. आनी म्हणटा ते एक वेजिटेबल वेंडर्स जे आमगे मार्केट आहा तेंगे एक तेणी एक आमकां लेटर केल्ली तेंगे शॉपां आहाय ती तांकां आमी शॉपां कलेक्शन करता ती सगळी ओपन आहाय. तेणी एक लेटर केल्ली आमकां हें घालपाक शटर घालपाक परमिशन दीत म्हणून ते आमी डिस्कस केला आनी रिजेक्ट केला. सरकारा कडेन पयशे ना ताका लागून मेळपाक कुस्तार जाता जाल्यार आमी ठरलां की ते फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें बांदपाक. MOU करचो तांचे कडेन कंडिशन अशें की आज आमी हँडओवर करता बांदून जातकीर परत ते PDAक आनी दिवचें. सरकारान होलसेल मार्केट करता जे हांवें स्टार्ट केलें 12 कोटी रुपयाचो टेंडर जावन आनी कन्सल्टंट डिसायड करता. आज सरकारा कडेन ती तांक ना. सरकार नवें राजभवन बांदपाक जे गव्हर्नर नाका म्हणटा ते बांदूंक तयार आहा पूण मार्केट जे जाय ते करपाक सरकारा कडेन पयशे ना. सो प्रायम मिनिस्टराची एक स्कीम आहा जे स्किमीक ते म्हणटात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. शापोराच्या नुस्तेकारांनी सोमारा नाल्लाची पूजा करून आणि श्रीफळ दर्याक ओपून अंदूच्या मोसमाक सुरवात केली. अशें आसले तरी तांच्या खातीर वेवस्थीत जेटी ना. पुलीस नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार कांय समाज विद्वट्टे सोरो पिवन येवन जेटीचेर मस्ती करतात अश्योय तांच्यो कागाळी आसात. जेटी कडेन रेवेचे दोंगर जाल्ल्यान बोटी दर्यांत सोडपाक अडचणी येतात. कांय नुस्तेकारांनी कागाळी केल्यात. हे विशीं नुस्तेमार खात्याक परत परत निवेदनां भेटूनय अजून मेरेन कोणेच कानामानार घेवंक ना. वर्ष पद्धती प्रमाणे आमी एक भांगराचो धाकटोसो नाल करता आनी आमी धाकटे बोटकार तरी आसतना आमी ही सेवा देवाची म्हणून करता आनी आमी वर्ष पद्धतीन तो सोडटा कित्याक आमचे फुडें बरें जावंक जाय म्हणून. पूण आतां आमी सांगपाचें इतकें आमचें आहा आतां आमकां 2-2.5 वर्सां जालीं आमची सबसिडी येयना. सदांच आमची सबसिडी घालून झगडटा जावं आतां तरी देवान तेजे बूत घालची तसल्यान ती आमची सबसिडी हाडून दिवची. पूण आमची अशी परिस्थिती आहा की आमकां ते सँडबारांक खंय पळय सगळे आमचे रेंव येवन साडटा आनी ज्या टायमार आमच्यो बोटी वर्सांत आमच्यो 2 म्हयने तरी लेट वता. कित्याक लागून जाणा आमकां हो प्रॉब्लेम जाता की ह्या सरकारान येवन ते पळोवचें आनी आमचो एक मिनिस्टर जालो फिशरीज मिनिस्टर फिलीप नेरी तेणी येवन पळोवचें की आमचो बाबा खरोच हो प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां ह्या बोटकारांक कितें जाता हायटायटाचेर गेले काय ना 8 वयता आनी रोखडेच 6 वरांनी येयले की आमकां रोखडेच वयता म्हणून आमकां भायर 1.5 वर लागता आनी येवपाक 1.5 वर लागता. फकत आमचें फिशींग जाता ते 2 वरां. आमी त्या हेजेर कशें बिझनस आमचें चलोवपाचें आमकां हांगा वचपाक भायर मेळना. हे जाता तिडकीन हे सरकारान हांगा लक्ष घालून ह्या बोटकारांचो अथवा कोण धाकटे व्हडयो घेवन वता तांचो प्रॉब्लेम सोडचो. जेटीचेर व्हडा प्रमाणात रितो सुवातो आशिल्ल्यान रातचे वेळार थंय लोक पियेवपाक येतात. ते विशीं जायते खेपे कागाळी दिल्यात पूण सरकारान आडनदर केल्ल्यान हे प्रकार अशेच चालू उरल्यात अशें शापोरा बोट ओनर्स फिशींग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षान सांगलें. शापोरा जेटीचे
सदांच हांगा रातचे होलसेल म्हणटा आनी बार्रां बंद म्हणटा आनी होलसेल म्हणटा चालू. हे तर हांगा सदांच पळय डेली हांगा पळय येवंक आतां आमचे हितून भरलेले आहा पळय बाटल्यो सोऱ्याच्यो स्टॉक डेली आमकां सदांच साफ करचें पडटा. पळय जाल्यार कोण फोडलेले आसता कोणाच्या पांयांक लागपाचो तो भंय आसता. आनी सर्व सांगता गव्हर्मेंटान कितें सांगलें सगळ्या जेटीचेर पुलीस दवरतलो LED लायट चॅक करतलो. पूण हांगा पळय जाल्यार ह्यो राशी तुमकां दिसता पळयल्यात तुमी हांगा कितें आहा त्यो बाटल्यो काडून 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 वाज येता. कशें काडटले वाज येयलो काडून आमकां हे गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. गोवा 365 खातीर शापोराच्यान संदीप कामोलकर. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सोमारा ITI विद्यार्थी डेटा व्यवस्थापन प्रणाली खातीर ऑनलायन प्रवेश सुरू केलो. SDEचो सचिव CR गर्ग, SDEचो संचालक दीपक देसाय आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडाची CEO रेवती मुजुमदाराचे हजेरेत हो उपक्रम सुरू केलो. कौशल्य विभाग आणि उद्योजकता विभागान पुराय प्रवेश प्रक्रियेचें डिजिटलायझेशन केलां. प्रॉस्पेक्टसाची हार्ड कॉपी घेवपाची गरज ना. विद्यार्थ्याच्या प्रवेशा सावनचो पुराय इतिहास ऑनलायन उपलब्ध आसतलो. आयज आमी मुद्दम ऑनलायन रजिस्ट्रेशनचे चालू केल्ले आसा. पूण ऑनलायन पोर्टल म्हणजे फक्त ऑनलायन पोर्टल न्हू. आयज कोविडाच्या टायमान आमकां विचार करचो पडटा की कशें कितें पावलां फुडें घेवंक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची एक विजन आशिल्लें की मूव टुवर्ड्स डिजिटायज इंडिया आनी स्किलिंगाचेर खूब तेंचो भर आहा आनी खूब तेंचो भर आसतलोच. कारण आयजच्या दिसा आमी भुरग्यांक फक्त एडमिशन ऑनलायन दिवपाचो प्रश्न ना, पूण एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेन्सीव पोर्टल ते आमी ह्या तरेचे तयार केल्ले आसा जे सगळे गोष्टी प्रॉस्पेक्टस पासून पेमेंट पासून सगळे ऑनलायन जातलेच. त्याच बरोबर पेमेंट ते सगळे गोष्ट एडमिनिस्ट्रेटीव त्याच बरोबर पेरंट्स जे आहा तांकां एक वेगळे तरेचे इन्फॉर्मेशन जे आहा सगळे ऑनलायन गावतले. स्टुडंटाचो अपडेट कितें आहा, स्टुडंट कसो शिकता, स्टुडंट्साक मार्क्स कितले पडल्या. समजा इंडस्ट्री पार्टनर आमचे जे आहा तांकां एक वेगळे तरेचे ट्रेडचो भुरगो जाय तांकां ऑनलायनूच गावतले इन्फॉर्मेशन खंयचो भुरगो खंयचे मार्क्स घेतले कितले पर्सेंटेज पडले. म्हणजे तांकां आमकां विचारपाची गरज पडची ना. आमी एक इकोसिस्टम तयार केल्लें आसा, रोबस्ट इकोसिस्टम जेंच्या सहकार्यान आमी केल्लें आसा, ज्या माध्यमांतल्यान इंडस्ट्रीक बी जी म्हायती जाय ती गावतली, पेरंट्साक बी जी म्हायती गावतली. त्याच बरोबर आमकां ऑप्शन्स आनी तरेतरेचे गोष्टी आमी ह्या पोर्टलाचेर अवेलेबल आसतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीन मनशाचे जिणेंत जायते बदल घडोवन हाडल्यात. तातूंतलो एक म्हळ्यार रक्ताच्या नात्याचे पलतडी वचून शेजारी आनी मानलेल्या भावांक भयणींनी अंदू राखयो बांदल्यो. रक्षाबंधनाच्या निमतान एका वेगळ्या नात्याचो आविष्कार समाजान पळोवपाक मेळ्ळो. कोरोनाच्या काळात रक्षाबंधना निमतान काय वेगळे सामाजिक आयाम पळोवपाक मेळ्ळे. कामा निमतान भाव पयस वा राज्या भायर आसात देखून तांकां राखी बांदप शक्य ना. देखून शेजाऱ्यांकच भाव मानून राखयो बांदल्यो. काय भयणींनी सांगलें जाल्यार चायना मेड राखयो बांदचिनात, चायना मेड राखयो विकचे नात अशें म्हणत भयणींनी आनी पसरकारांनी देशभक्तीचें दर्शन घडयलें. पळयात. सध्या रक्षाबंधन म्हटलं एक पवित्र बंधन, ज्या भावा बहिणीचे एक पवित्र नाते जे आम्ही अतूट या राखीच्या हितून आम्ही बांधतात. पण सध्याची परिस्थिती अशी आसा की हांगसरूच न्हू आख्ख्या वर्ल्डान की ना भयण भावाकडे वचपाक शकता ना भाऊ भयणी येवपाक शकता. सो आतां आमी कितें करता, आमची जी शेजारी आहा मानलेले भाव जे आहा तांकां राखी बांदून आमी आमची आतां उमेद बगयता. कित्याक परदेशान आहा भाऊ, आमी पयलीं कितें करताली राखी 8 दीस 15 दीस पयलीं आमी घेवन तांकां धाडटाली, पोस्टांतल्यान धाडटाली. पूण सद्या ती परिस्थिती ना, आमी भायर वचपाक शकना ना तांकां धाडपाक शकना. खंय वचपाक म्हटल्यार आतां भंय दिसता. सद्याची परिस्थिती तशी जाल्यान साद्या आमकां पोस्टा वचपाक सुद्दां भंय दिसता. सो आतां आमी राखी घेवन आतां शेजाऱ्यांक बांदतली आनी आमची आतां उमेद भागयतली आनी कितें करतली. ते अर्दी राखी आमची नेवीचे लोक व्हरताले. ह्या फावटी नेवीचे लोक नाच जे पोस्टान धाडपी आसतात ते. आनी तेच्या खातीर कोविडा खातीर लोकांनी चड सेल जावना. आमी पर्चेसींग अर्देच केला ह्या वर्साक. जे करताले 100 रुपयाच्या जाग्यार 50 रुपयाचें पर्चेसींग केलां. आनी आतां आज लास्ट डे म्हणून मातशी गर्दी. फाटल्या दिसांनी आमी सामकेच गिरायक कमी आसलें. जाल्यार सद्या आमकां थंय गेल्यार क्वॉरंटायन रावपाक जाय. बॉम्बे गेले जाल्यार क्वॉरंटायन रावचें पडटा. तेज्या खातीर आमी बॉम्बे वचूंक ना. आनी ते बॉम्बेचे जे वेपारी आसा पळय ते सांगता आमी तुमकां हेचेर वॉट्सॅपान हे धाडटा फोटो आनी तेतून तुमी सिलेक्ट करा आनी आमी पयशे पयलीं एडवान्स धाडा कितले जाता ते.
मागीर आमी तुमकां धाडटा म्हणून, पण तेंचेर विश्वास कितें दवरपाचो. दुसरी चायना ह्या फावटी सगळ्यांनी एवॉयड केला म्हणून आमी चायनाची हाडूंकच ना, अजिबात हाडूंक ना, एक पीस हाडूंक ना. आनी आमकां हेच्या फुडें चायना नाकाच, इंडियनूच आमच्या हेका आमी गिरायक घालतले. पेडणेच्या भाजपा महिला मोर्चान पेडणे पुलीस स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेलात वचून पुलिसांक आणि कर्मचाऱ्यांक राखयो बांदल्यो. सामाजीक नात्याचे भान आणि कृतज्ञतायेची देख दिवपी पळयात हे काय भावनीक धागे. रक्षाबंधनाचेर कोरोनाचे सावट असलेच, देखून घरातल्या घरात जावपी हो सुवाळो असल्यान कांय भयणुल्यांनी आपल्या भावांक ओवाळीत आणि तोंड गोड करीत राखी बांदली. पळयात सावड्डे आणि मडगांव वाठारांतले रक्षाबंधन. शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकराच्या फुडारपणाखाला शिरोडा भाजपा महिला मंडळानं एक आगळो वेगळो कार्यक्रम राबयलो. कोविड पेशंटा खातीर उपचार चलिल्ल्या हॉस्पिटलांत वचून तांणी दोतोर, नर्सी आणि कर्मचारी अशे मेळून 50 जाणांक सुमार राखयो बांदल्यो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, पेडणेच्यान संदीप कामोलकार, सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आणि शिरोडेच्यान कृष्णा नायक. कोरोनाक लागून जिम बंद पडल्यात, पूण म्हणून व्यायाम करपी वगी बसले नात. तांणी जिमाक पर्याय सोदून काडला. सायकलिंग. पोर्ट टाउन सायकलिंग क्लबान व्यायामाचोच एक भाग म्हण सायकलिंगा कडेन पळोवपाक सुरवात केल्या. हरशिल्ल्या दिसाक 60 किलोमीटर जाल्यार आयतार दीस 100 किलोमीटर सायकलिंग करपाचो तांचो हावेस. कांय मोजकेच लोकांनी हो पर्याय सोदून काडलो. उपरांत 20 जाणांचो पंगड एकठांय आयलो. त्या उपरांत मेंबर वाडतच गेले. आयतारा पारोडेच्या चंद्रेश्वर देवळा सावन वास्को आणि थंयच्यान परत पारोड्या अशें सुमार 112 किलोमिटरांचें अंतर हुपल्याचें दामोदर लोटलेकारान सांगलें. स्टॅमिना वाडटा आनी आतां पयलीं कितें हांव एकटोच भोंवतालो सायकल घेवन, एकटोच वयतालो खंय खंय म्हणल्यार कुट्टाळे, कोलवा, ओल्ड गोवा, सिंगल वयतालो हांव. मागीर कितें जालें, दामून म्हाका म्हणलें कितें आमी अशें अशें ग्रुपान वयता, तूं जाय जाल्यार तूं जॉयन जा, तूं एकटो भोंवता न्हू, आमच्या वांगडा यो म्हणपा लागलो. म्हणलें दामू ओके म्हणलें. दामून डन केलें. मागीर आमी 100 किलोमिटर स्टार्ट केलें वचपाक. पयलीं आमी ते सायडीन गेले, बेती, बिट्टना, मयेम, तशें करून मागीर ओल्ड गोवा पेरयेन येयले आनी मागीर तो व्हडलो रावंड जालो. आयज आमी परत चंद्रेश्वर परत वचोन सावड्डे वचोन रिटर्न येयले. आमचे अशें आतां करून करून 150 किलोमिटर, 120 किलोमिटर, 100 किलोमिटर हे आतां आमचे एवरी संडे, सॅटर्डे हे आसतात रावंड. आनी तेन भायर डेली सांजचे 5 सुमार आमी भायर सरता वचपाक. डिसायड केल्लें आसना, ऑटोमॅटिकली रूट तकलेन येयलो आमी वयता, जाय थंय वयता. म्हणल्यार मिनिमम आमी चलयता दिसाक ऑन एन एवरेज 60-70 किलोमिटर्स चलयता डेली. 3-4 म्हयने जाले आनी आमी सगळे स्पोर्ट्समॅन आनी फिटनस फ्रीक. आमी सगळे जिमान वचपी, जॉगिंग वचपी. आनी सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आमकां आयलो की आतां जिम बंद जाल्ल्या कारणान आमी फिटनस करतले कशें. सो आमी पयलीं एकलो वताले सायकलींग. आमी सगळे सायकलींग करया. पयलीं हांवें चिंतलें सायकलींग करया, सायकल घेवन आमी वताले, एकलो वताले. हांवूय वतालो तशें ते वताले, पूण आमी सेपरेट वताले, इंडिविज्युअल वताले. मागीर स्लो एकामेकांक आमी सांजचे मेळपाक लागले. ग्रूप जालो व्हडलो. पयलीं आमी कुट्टाळे वताले, 20 किलोमिटर, 30 किलोमिटर करता करता ग्रूप वाडलो. आतां आमी 50 किलोमिटर डेली, म्हणजे एक एवरेज 50-60 किलोमिटर आमी भोंवता. सोशल डिस्टन्सींग फॉलो करून, कित्याक प्रत्येका कडेन आपली सायकल आसना कारणान आमी डिस्टन्स मेंटेन दवरता. सोशल डिस्टन्सींग, मास्क आसता, तोंडाक मास्कूय आसता रायड करतना. आतां जाला की जाले 3 म्हयने की 4 म्हयने आमी डेली वता. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.